नमस्कार. पळोवया प्रायम खबरो. गोंय सरकारान दिल्ले दोनूय अहवाल सीईसीन मारले भायर. खण खात्याक सांगलो तिसरो अहवाल दिवपाक. खाण खात्या कडेन ना फाटल्या 10 वर्सांची सारकी माहिती. कायदेशीर खणी सुरू करपाक केंद्र सरकार करतलो राज्याक मजत. मात गोंयान कसलेच पॅकेजीची अपेक्षा धरची न्हय. शाह आयोगाचो अहवाल म्हणल्यार ब्रह्मवाक्य न्हय, म्हणटा प्रफुल्ल पटेल. सुब्रमण्यम स्वामीचे आरोप मनीष तिवारीन न्हयकारले. स्वामीक चर्चेंत रावपाची आवड. तिवारीची टिका. इफ्फी खातीर पयसो कमी पडूंक दिवचो ना अशें आश्वासन. फोंडे धाड प्रकरणांत गुदामाचो धनी सचिन नायकाक धरून 3 जाणांक अटक. सगळ्यांक दिलो 5 दिसांचो रिमांड. आणि धुळेर स्टेडियमाच्या आर्टिफिशियल टर्फाच्या ह्या म्हयन्यात जातली चाचणी. जीएफएच्या उपाध्यक्षान दिली माहिती. खबरो विस्तारान. गोंय सरकारच्या खण खात्यान दिल्ले दोनूय अहवाल केंद्रीय उच्चाधिकार समितीन भायर मारून नव्यान तिसरो अहवाल दिवपाक सांगला. सीईसी लागीं आशिल्ली माहिती आनी खण खात्यान दिल्ली माहिती जुळना जाल्ल्यान हो बोवाळ चल्ला. खण खात्या लागीं फाटल्या 10 वर्सांतली सारकी माहितीच ना अशें सुत्रांकडच्यान कळटा. गोंयांतल्या मायनिंगाचो पुराय अहवाल दिवचो अशी सुचोवणी केंद्रीय उच्चाधिकार समितीन गोंय सरकारच्या खण खात्याक केल्ली. खण खात्यान ह्या आदीं 2दा अहवाल दिला. मात ह्या अहवालान उच्चाधिकार समितीचे मातूय समाधान जावंक ना. आतां तिसरे फावट अहवाल मागला. सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आरटीआय खाला मेळिल्ली म्हायती क्लॉड आल्वारिसान सीईसीक दिल्या. खण खातें आनी क्लॉडान दिल्ल्या म्हायतीत तफावत आसा. तफावत आशिल्ल्यान सीईसीन 2दा अहवाल भायर आयल्लो. रान खात्यान दिल्ली म्हायती जुळना. अहवाल दिवपाक सोमारा निमणो दीस. नवो अहवाल तयार करपाक खण खातें धडपडटा. खण खात्या लागीं फाटल्या 10 वर्सांची सारकी म्हायती ना. सीईसी सोमारा कोर्टाक अहवाल दिवपाची शक्यताय. प्रुडंटा खातीर आमचो खबराकार महेश गाडी. कायदेशीर आनी बेकायदेशीर मायनिंग थारावपी शाह आयोग ही निमणी ऑथॉरिटी न्ही अशें मत केंद्रीय अवजड उद्देग मंत्री आनी राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो ज्येष्ठ फुडारी प्रफुल्ल पटेलान उक्तायला. मायनिंग बंद जाल्ल्यान गोंयकारांच्या जिणेर वायट परिणाम जाल्ल्यान कायदेशीर मायनिंग बेगोबेग सुरू करपाक केंद्र सरकार राज्याक मजत करतले अशें तो म्हणटा. मात गोंयान केंद्रा कडच्यान कसलेच पॅकेजीची अपेक्षा करची न्हय हें तांणी स्पश्ट केलां. शाह आयोगाच्या अहवालाचेर संसदेन निमणो निर्णय जातलो अशें राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो फुडारी केंद्रीय अवजड उद्देग मंत्री प्रफुल्ल पटेलान स्पश्ट केला. हो अहवाल लोकसभेन मांडला. ताचेर अजून भासाभास जावपाची आसा. खंयच्यो खणी कायदेशीर आनी खंयच्यो बेकायदेशीर हे थारावपी शाह आयोग निमणी ऑथॉरिटी न्ही अशें पटेलान मुखार सांगलें. Shah Commission's reports, also the findings have been at variance than in the past and in the present. There have been a lot of various things which can be discussed and debated. So we are not, while we do not want to dismiss anybody's report, we also do not find that the Shah Commission's report should be taken as the final stamp of authority whether this is right or wrong. So we have to accept that these things have to be discussed and debated. मायनिंग बंद जाल्ल्यान गोंयान अर्थीक समस्या निर्माण जाल्या. मात केंद्र सरकारान गोंयाक खासा अर्थीक पॅकेज दिवपाची गरज ना अशें पटेल म्हणटा. Generally, state governments do not get funding from center for salaries. State governments get funding from central government for special projects, for developmental projects, for some extraordinary circumstances like sometimes there is a drought or there is a
floods or something, or some natural calamities, that is the time when central government does come to the help of states. आदले सरकार आसतना गोंयान बेकायदा मायनिंग जाला आसुये, मात राष्ट्रवादी काँग्रेस वांटेकार आशिल्ल्या आदल्या सरकाराक जापसालदार धरप समान न्हय अशें पटेल म्हणटा. Heavy Industry Minister Praful Patel has said that central government is not against resuming legal mining in the Goa. But he also said that it's the responsibility of the Goa government to represent his side in the right manner in the Apex Code. With the camera person Prajot, I am Mukesh Kumar, Prudent Media, Panji. जनता पक्षाचो अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामीन केल्लो आरोप माहिती आणि प्रसारण मंत्री मनीष तिवारीन न्हयकारला. काँग्रेसीन कसल्याच प्रकारचे बेकायदेशीर काम करूंक ना अशें तिवारी म्हणटा. चर्चेंत येवपा खातीर स्वामी ह्या सारकेली विधानां करतात अशी टिका तिवारीन केली. इफ्फीच्या तयारेचो नियाळ घेवपा खातीर तो गोंयांत आयिल्लो. ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई लोगों को कुछ लोगों को ये आदत पड़ गई है कि जो सार्वजनिक संवाद है को जितना प्रदूषित किया जाए उतना कम है. आज तक जो भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार, बेबुनियाद, तथ्यहीन पाए गए हैं और सारी जो बातें हैं उनका विस्तृत तौर से कल जो हमारे सह प्रवक्ता हैं पीसी चाको जी, उन्होंने जवाब दे दिया था. तो इसलिए इसमें दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ लोगों के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश है. I am informed by our director of the film festival that the budgetary allocations remain at the same level as they were last year. But I think, in any situation in life, it is not so much about finances as it is about substantive engagement. And the Ministry of Information and Broadcasting, since I understand this is the 43rd year that we have been hosting this festival, that bears testimony to our continued engagement to the promotion of films and arts in this country. I think that's what is majorly important. आता घेऊया एक विसव.